7 तारखेर एक नेवल ऑफिसर आपली गाडी रवींद्र भवनाच्या भायर पार्क करून तिथे फंक्शनाक भितर अटेंड करपाक गेलो तेन्ना ताचे गाडयेचो हारसो फोडून तेजे बॅग चोरीक गेले आनी तातूंत कॅश आशिल्ले जवळ जवळ 1,26,000 रुपीज, एक ओप्पो मोबायल फोन, एक रिस्ट वॉच आनी बाकीचे डॉक्युमेंट्स आसले. सो ही चोरी जातकच आमकां एक इन्फॉर्मेशन आशिल्लें, एक बटाटो म्हणून भुरग्याचेर सस्पिशन आशिल्लो. सो ताजेर वॉच दवरून आशिल्लो आनी हो भुरगो आपल्या घरा कडेन वचना आशिल्लो, तो इतले दीस लिपोवन भोंवतालो. सो काल तो आमकां पेट्रोलिंग करता आसतना आमच्या स्टाफाक बायणा एरियान दिश्टी पडटकच आमी ताका धरून पुलीस स्टेशनार घेवन येतकच इंट्रोगेशन करतकच ताणें सांगलें ताजे बरोबर आनी तन्वीर सय्यद म्हणून एक भुरगो आशिल्लो. सो दोगांकूय आमी रातचे अरेस्ट केले. तांच्यांनी कन्फेस केला की ती गाडयेंतल्यान बायक तांच्यांनी चोरलेलें म्हणून. बटाटा म्हणटा तेजें नांव आसा मंजुनाथ चिकविरी मोख, हो रावपी नियर आंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब बायणा. दुसरो तेजो पार्टनर आसा तो तन्वीर सय्यद, हो नोफ्रान सर्वंट क्वॉर्टर्सान रावता. तन्वीराचेर पयल्यो केसी आसात बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचेर. आमकां दोगांकूय अरेस्ट करून आतां रिमांडाक प्रोड्यूस केला. रिमांड प्रोड्यूस करून फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसतलें आनी कितें आसा रिकवरी कितें जाता ती पळयतलें.